ते आयज आमचे मदीं आसात तांकां आमी तुमच्या नव्यान आनी म्हज्या नव्यान मोगाचो येवकार दिता आनी आदी फुडेंच जी आयज आमी परब समारंभता ती परब कुरपेची आनी देवान जायत्या बेसांवांनी भरलेली परब तांकांय हांव आवडयतां. आमचे मदें आज मुखेल याज्ञीक आनीक प्रवचन करतलो याज्ञीक पाद्री सेबी मास्केरेनस वो तांचो सर्व वडील सुपिरियर जनरल ताका आनी हेरां सगल्या ताच्या पाद्रींक आनी सिमनारीस आयल्यात ते नॉविस प्री नॉविसीस तांकां आनीक फावटी येवकार दिता आसतना इमिसाची भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावंक भोव करून ओतम्याचो फायदो आमकां मेळूंक हे संस्थेचेर भरपूर देवाचो आशिर्वाद पडूंक जाय ती आपोवणी तांकां जावंक आनी भाशेन तांची संस्था चडत वाडत देवाक महिमा दितली जावची म्हूण ह्या मिसाची देणी आनी कृपा आमी तांचे पासत मागता. आनी आतां आमी हे मिसाची भेटेक तयार जाता आसतना सगळे ल्हानविकायेन सगळ्या भावार्थान आनी सगळे आमचे बरे भाशेन बरें वातावरण आमचें भितरलें रचून हाडून हे मिसाचे भेटेन आतां आमी वांटो घेवंक तयार जावया. बाबा भयणीनो, आयज आमच्या आस्काऱ्या भाग्यवन तुजे बाजाची दोबाजीक परब आमी संबोरपता. आयचे परबेचो विशय तुका जेजू खोलायेन अनुभवून भाग्यवन तुजे बाजाची देखीन उर्बेवून गोवाय जावंक आमचेशी राव. आतां एक कुटुंब कशी एकठांय जावन संतोशाचे उल्हास आमी सोडुया. व्हडा दोबाचेन आनी भोक्तीन ह्या परबेच्या मिसाक सुरवात दितना गीत गावया. Sorvesporaccia mondira anondan vitor soruya diso aitso amche porbetso no vengi trotsun gauya sur amche tare hektai koru sonto sanula soruya Koshin borun amchi karsa devak vordik moima nirontori diuya Alleluia 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 Alleluia, Alleluia. Ais devanam candilia disa Sahan su sevasacha Yod misatso kot yan koru Zumuya vedimukar Ekaris monachi saum sogli Devache atovya utkar Onod bapa kahani putak Ani povitradmya soda sosna sasna Alleluia 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 Alleluia
एमीस पेटयतात. कामिलो जोझफ आनी मारिया पिंटो पोंबुरपाची आर्गां दिवन सगळ्या देवान दिल्ल्या देण्या पासत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आखी पवित्र सभा कुशालकायेच्या उल्हासांनी भरून त्रिएक देवाक वाकाणटा. कित्याक आयज आमच्या गोंय महादोन प्रांताच्या आस्काऱ्याची बागेवून जुजे वाजाची दोबाजीक परब आमी समोरमता. आमचे शिराव ह्या गोंवळीक वर्साचो हो विशय मनान धरून आमच्या केरीत भावार्थाच्या समोरोमांक विचून काडला तो विशय म्हणल्यार तुका जेजू कोलायेन अणभवून बागेवून जुजे वाजाचे देखीन उर्बेवून गोवाय जावंक आमचे शिराव. बागेवून जुजे वाजान ल्हानूच तावन जेजूक बारी वळखलो. कोलायेन ताका अणभवलो. उपरांत आपल्या बागेवून जिवितांतल्यान हो मेळ्ळलो अणभव जियेलो. दुसऱ्यांकूय तो वांटलो. जायते आत्मे देवाक जोडून दिले आनी अशें जेजूचो उर्बेवून गोवाय जालो. ताचे देखीन आनी मोजतीन आमच्याय क्रिस्ती जिवीत तसल्या जेजूच्या खोल अणभवाचेर तिरायलोलें जावंक वयलो बायलो दोबाजो आनी गुण हाची सोरशिल्ली आमी पयस रावंक काळजांक कोरो भावार्थ आनी ओत्म्याचे कुशालकायेन जिवीत जिवंक जाय. ह्या जेजू अणभवाच्या क्रिस्ती जिवितान आमचे दिसपटे चालेन वागणुकेन उतरांनी आनी कोडण्यांनी पोळजोळीत दिसूंक ह्या मिसा भेटेन आमकां कृपा मागुया. तशेंच कोविड-19 हे पिडेक लागून आजुनूय संवसार कोश्टवता आनी जायतीं जाणां आज पुऱ्यान ह्या संवसाराक उतोरल्यात. कोश्टवतल्यांक बरी भलायकी आनी सगल्यांक हे पिडेंतली निवार म्हूण ह्या मिसान मागुया. तशेंच आयज कोश्टवतल्या आख्या संवसारांत ह्या पिडेंतलो देवान आमकां वाटावचो आनी मरून गेल्ल्यांक सगल्यांक सुर्गीचें सूख फावो कर म्हूण कोतकोत्यान मागुया. आनी मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओडकून घेवया आनी म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवून सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Sumia kaklutko, Sumia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Sumia kaklutko, Sumia kaklutko. Moima deva utsorgi ani shanti tacia istan sonsari. Moima deva
उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी आमच्या देवा देवा स्वर्गीच्या राया आमी तुका नोमान करता आमी तुका दिनवास दिता तुझे मोहिमे परखोण दिता मोहिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी जेसू क्रिस्ता देवा पुता आमचे मागणे तू आयक सोम्या संसाराच्या सोडवणारा मेलो शिखर काकलूत आमकां मोहिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी मोहिमा तुका देवा बापा मोहिमा तुका जेसू क्रिस्ता मोहिमा तुका पवितात्म्या मोहिमा त्रिये ओची देवा मोहिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी आमेन 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 प्रार्थुया देवा तुझ्या याज्ञिका आणि आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सांत जुझेवाजाचे देखीन आणि मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमापुर्यान पोरजडायली तुज्या चाकरान तुजे दैवीक उतर परगटलेले आनी सर्गींचे संस्कारणीन पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल ताचे मोजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानांची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन जर्मायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप जर्मायास हिल्कियाचो पूत याज्ञिकी घराण्यांतलो आनातोस शारांत बेंजामिनांतल्या प्रांतांत रावतालो ताची ही उतरां सोयस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें कुसव्यान तुका आकाचे आदीं हांवें तुका वळखलो तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला हांवें म्हणलें सर्वेस्परा पळय हांव उलोवंक नकलो हांव एक भुरगो पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका हांव तुका धाडटां ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग तांकां भिवूं नाका कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसां उलयता तो सर्वेस्पर तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें पळय म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां उमटूंक आनी मोडून उडोवंक इबाडूंक आनी बसम करूंक नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक सगळ्या राष्ट्राचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां देवाचें उतर हें आमचो जबाब म्हजें ओंड सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें म्हणुया म्हजें ओंड सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगटतलें तुका शेरोना येता सर्वेस्परा म्हाका कधीच फोडून दिवं नाका तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय म्हाका निवार म्हाका चीत दिवन आयक म्हजें तारण कर जबाब म्हजें ओंड सर्वेस्परा
तुझें प्रामाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्परा म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नुस्त्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब: म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण परगडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोरवासो. म्हजे तोन्ने पिरायेंतावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतावन तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसप्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब: म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण परगडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रामाणीकपण परगडटलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तोन्ने पिरायेंतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुज्या वचोऱ्यांत हांव वर्णन करीत आसां. जबाब: म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण परगडटलें. भागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, सगल्या मनशां सोरी हांव सावधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बराबर हांव जुदेव जाला. सुमती काल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जोरूय हांव सुमती काल ना, तरूय सुमती काल आसलोल्या पोरी जालां. तशेंच सुमती विरेत आसात तांकां जोडून घेवंक जोरी हांव देवाचें सुमती विरेत ना आनी क्रिस्ताचें सुमती काल आसां, तरी सुमती विरेत आसलोल्या पोरी जालां. अशोक्तांक जोडून घेवंक अशोक्तां बराबर हांवूय अशोक जाला. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोड जाला. शुवर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुवर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर हें. शुवर्तमानाक सगलीं आमी उबी रावुया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. उघड दोनिया आमची काळजा घेवंक तुज्या पुताची उतरां. उघड दोनिया आमची काळजां घेवंक तुज्या पुताची उतरां. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दुन्या लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण सुत्राय दुरात. बोक्षें वो बुती वो वाणो व्हरून नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत
तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणत. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्यांक आपलो मुशारो फावो. घोराघोरी भोंवूं नाकात आनी खंयच्याय नगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका ख्रिस्ता. मोगाच्या भयणीनो आनी भावांनो, आयज 3 व्हडल्या गोवायक्यांची आमी परब कोत्ता, मिस्योनारांची. पयल्या वाचपान व्हडलो प्रवादी जेरमियस हाची खबर आमी आयकल्या. देवान ताका धाडलो आनी देवाचें उतर पोरगोट करून ताणें आख्खे इस्रायल पोरजेक बोल दिलो. दुसऱ्या वाचपान आमी पावलूची खबर आयकली. पावलू एक पयलो मिस्योनार, सगळ्याहून व्हडलो मिस्योनार पावलू. ताच्या तेंपार आख्ख्या संवसाराक, म्हणजे तो जाणा आसलो तो संवसार पळोवन तो आख्ख्या संवसाराक गेलो, देवाक परगोटलो. आनी आमचो मिस्योनार आयज आमी परब समोर उमताव बागिबोन जुझेवाज ह्या गांवांतलो, हे दोतोरी वेलो हांगचो मुंगलूर आनी श्रीलंकेक वचून देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिलो. तांकां आमी सगळीं मानता. पूण हे व्हडले मिस्योनार कशे जाले? तांकां जेजूचें उतर परगोटूंक कशें मनांत आयलें? आयज जेरमियाची तुमी खबर आयकल्या. तो म्हणटा म्हजे कडेन उलोवंक पासून जायना, हांव भियेतां, उलोवंक जायना, म्हाका तूं कसो धाडटाय? देवा लागीं उलोवन तो असली शब्द उलयता. आय एम नॉट टॅलंटेड, म्हजे कडेन कांयच ना, हांव बारीक मनीस, आनी तूं म्हाका प्रवादी करूंक सोदताय? देव ताका म्हणटा, म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतलो, हांव तुका धाडटां, हांव तुका विचतां. आनी हो देवाचो अनुभव ताका जाता. देवा थंय ताची मुलाखत जाता, एक संबंद जाता. आपले टॅलंट्स, आपले स्किल्स, आपूण कितें जाणा, आपली जाणवाय घेवन तो वचना. देव ताच्या काळजांत रिगता. भाग्योन पावलूची तर तुमी खबर आयकले आसतली. तो क्रिस्तांवांक, तो बरो शिकलोलो, जेरमिया भाशेन न्हय, हो दुसरे भाशेन, हो बरो शिकलोलो मनीस. आनी शिकून तो क्रिस्तांवांक धुमाडो दितालो. तुवें दिमाडो दिताना एक दीस घोड्यार बसून आनीकूय क्रिस्तांवांक धुमाडो दिवंक वेताना घोड्या वेलो पडलो आनी जेजूचो अनुभव एक जोगलाण्यान ताका जालो. ताचें जिवीत बदल्लें. ताणें आपलें जिवीत बदलून आपलें शिक्षण सोडली, पूण देवाची जाणवाई घेतली. आनी आयज तुमी ह्या वाचपान कशे भशेन तो सांगता तें आयकलां. देवाचो ताका अनुभव जालो. अनुभव जावन जिवीत बदललें आनी गोवायकी जालो. तिसरो आमचोच भाव तेच भाशेन ताचो देवाचो अनुभव हे इगोर्जेन जालो. हांगा जायते जाण आतां झगडटात खंय हांगा इगोर्ज नासलेली, कांय नासलेलें म्हणून. पूण तो रातचो खंय हे इगोर्जेंत येतालो आनी रोजार कोत्तालो. आनी हांगा ताणें हे पवित्र जाग्यार एक चीट बरयली सायबीण मांयक आनी आपलें जिवीत देवाक अर्पिलें.
ह्या आमच्या गोंयचे धर्तरेर न्हूच आपुणूय मिशनार पूण एक मिशनार संस्था घडून हाडली. कारण देवान ताका आपलो केलो, आपलो अनुभव दिलो आनी इतलो कडक ताचो अनुभव तो आयज हांगाच न्हय आमच्या गोंयाहून चड ताका श्रीलंकेक मानतात. कारण श्रीलंकेचो धर्म तांचो विश्वास आयज तर थीर आसा ह्या भागीवंत जुझेवाजाक लागून. पृथ्वीच्या भयणीनो आनी भावांनो, देवाचो अनुभव म्हणल्यार कितें काय? आमी देवाचो अनुभव घेवंक हांगा बसल्या. देव आमकां कसो उलयता काय? जेरमिया कडेन उलयलो तसो म्हजे कडेन उलयला काय? आमी म्हणटा आमी पाद्री देवाचो ताळो आयकून आमी देवाच्या फाटल्यान गेल्या म्हणून. तुमी सगळीं देवाचो ताळो आयकून क्रिस्तांव जाल्यात. लग्न जाता तेन्ना देवाचो ताळो आयकून एकामेकाक विंचून काडटात. हो ताळो कसो येता? जोगलाणें मारलें काय आमचेर? ओ जुझेवाजान हांगा येवन रोजार करून ताका आंकवार मोरयेचेर दोळो मारून ताणें ती चीट बरयली. तशी खंय बरयल्या काय आमी? असल्यो व्हडल्यो अजापांगड्यो आमच्या जिवितांत जावंक ना जायत. पूण देवाचो अनुभव खऱ्यांनीच आमकां जाता. आनी कशे भाशेन जाता? आमच्या जिवितार आमी नदर मारुया. देवाचो अनुभव पयलो एक शांत मोगाळ आनी बोगसण्याचे फामिलीन जाता. आमचें पयलें जिवीत आमच्या कुटुंबांनी आनी जूय मोग आसा थंय देव आसा. आनी जेन्ना आमी बावतिजम घेतला तेन्ना आमी सोजमतांव देव आमच्या काळजांनी आमच्या जिवितांत रिगला म्हणून. पूण तो देव कसो दिसता? दोन भाशेनी दिसता. पयलें सद्याक आमी प्रार्थना करता तेन्ना प्रार्थना म्हणजे एक खरीत भाशेन तो वेळ आमी देवाक दिता. आमचें दान आनी मन सगळें भायर काडून आमी देवाचेर घालता. जशे भाशेन आमचो जुझेवाज 300 मायज वर्सां हे इगोर्जे म्हणून करतालो. प्रार्थना करता तेन्ना एक एक फावटी मनन प्रार्थना ओगीच रावन तोंडान उच्चारून ते उतरांचेर तर आमी एकदम ध्यान घालीत आमचें मन हांगा थंय वचना जावन देवाचो अनुभव खऱ्यांनीच आमकां जाता. देवाचो अनुभव जेन्ना आमी हें देवाचें उतर आयकता वा वाचता. म्हजें उतर न्हय, हें ब्रदरांनी वाचलां तें, फादर पिटरान वाचलां तें, तेणी वाचलां. पूण तें उतर तुमच्या कानार सादता तें देवाचें उतर म्हूण मानून घेयत. आनी एक एक उतर तर आमी आमच्या कानार सादून काळजान व्हरत तीं उतरां आमकां लागतात. तीं उतरां लागून आमच्या जिविताक मार्गदर्शन मेवता. हो देवाचो अनुभव. आनी खेरीत अनुभव म्हणजे एकामेकाचो. आमच्या काळजांनी सगळ्यांच्या काळजांनी देव आसा. आतां तुमी कुमुन्यांव घेतले. आमी कुमुन्यांव घेतलो म्हणटो जशे परी ह्या ब्लेसिड सॅक्रमेंट चॅपलांत हांव घडये घडयेन सांगता जेजू आसा तेच भाशेन आमी जेजूक घेवन वेता. आमी एकामेकाच्या काळजांत तर मोग आसत, बोगसणें आसत तेन्ना एकामेकाशी पळयोवन आमी देवाक अनुभवता. आनी हें सुरू जाता पयले आमचे कुटुंबांनी, फामिलींत. कितले आमकां त्रास कोश्ट आसूं, जूय मोग आनी शांती आसता आनी जूय मागणें आसता, थंय आख्खी फामील देवाक अनुभवता. जेजू म्हणटा जंय आमी दोगां तेगां एकठांय जाल्या म्हज्या नांवान थंय हांव हाजीर आसां. आमच्या घरांनी मागणें आसत तर मोगूय आसतलो, बोगसणें आसतलें. तेन्ना देवाचो अनुभव आमकां जाता. आनी खऱ्यांनीच आमकां जेन्ना शांती आसा, आमी जेन्ना खुशाल आसता, कोणतीय दुखीन आमकां कोण आधार दिवंक येता, हो देवाचो अनुभव. हो मनशांचो न्हय. जुझेवाज तर श्रीलंकेक गेलो, आपले चिकमोतीन तो वचोंक ना, पयशे करूंक वचोना, देवाचो मोग दिवंक गेलो, त्रास काडून गेलो. भाग्यवंत पावलू
तर दुसऱ्यांक पोरगोटूंक गेलो, आपल्या शाणेपणान वचोंक ना, बरो शिकलेलो मनीस म्हूण वचोंक ना, पूण देवान ताचें जिवीत बदललें म्हणून. आनी तो दुसरो जेरमियास, तो तर कांय शिकोंकूच ना अशें दिसता, तरी आसतना देवान ताका धाडलो. सगळ्यांक देवाचो अनुभव आमच्यांनी करूंक जाता. जायते फावटी देवाचो अनुभव एक बरे करणेन मेवता. जेन्ना कोण आमकां त्रासान दुखींत आसतना वा आमकां गरज आसतना पावलो, तर तो मनीस देव तुका पावलो कसो दिसता. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावांनो, पूण हें करूंक आमी आमच्या जिवितांत देव आसा म्हणून सदांच आमचे फुडें दवरचें. इगोर्जेंत आयलो म्हणटच देव आसता, घरा गेलो म्हणटच देव ना, गाडी चलयतना देव ना, कामाक गेलो आनी शाळेक गेलो थंय देव ना, फक्त इगोर्जेंत आसा. आमच्या मनांत सदांच, आमच्या जिवितांत सदांच घडये घडये आनी खिणां खिणां देव आमकां सांबाळटा आनी चलयता म्हणून हें आमच्या मनांत सदांच आसूंक जाय. झगडीं जातात तेन्ना पासून तें तर आमच्या कल्पनांत येत आमची झगडीं बंद जातली. कारण झगडीं करता तेन्ना आमी देव आमचे मदें आहा म्हूण आमी सजमना. देव आमकां एक घडयेक पासून सोडिना. आनी आमचे प्रॉब्लेम आमचे म्हणजे आमकां दिसता देव फक्त इगोर्जेंत आसा म्हणून. देव तुज्या आनी म्हज्या काळजान आसा, आनी तुज्या म्हज्या आनी म्हज्या काळजान दर घडये आमचे बरोबर चलता, आमकां सोडिना. कोश्ट आसल्यार पासून थंय तो आसा. आनी जेन्ना खरेंच कोश्ट आसा, खरेंच आमकां त्रास आसतात, तेन्ना आमी आमचें मन, आमची कल्पना म्हणूंक जाय देव खंय आसा आतां. हांव जायत्या भुरग्यांक सांगता, आमच्या मिसावांत काम करतना सकाळीं उठ्ठना पयलीं आमी देवाक भेटोवया, पयलें उतर म्हजें देवाक भेटोवया. म्हणुया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. म्हजें मन, म्हजें काळीज, म्हजें आख्खें जिवीत देवा हांव तुका दिता. जायते फावटी आतां तरणाट्यांक बघून पयलीं आमी मोबायलाचेर कितल्यो मॅसेजी येयल्या त्यो कडेन उत्तेल्यो, तेंय करूंक जाता, पूण मातशें 1 मिनट फाटीं दवरपाचें. पयलें देवाक. आनी ही सांताक्रुसाची कुरू खरेंच आमकां मन आनी काळीज आनी आमचें आख्खें जिवीत देवाक भेटयता म्हूण घडये घडये आमी करूंक जाय, बरे भाशेन, अशें न्हय. आनी न्हिदच्या वेळार आमची निमणीं उतरां जावं दी न्हय मोबायल, पूण निमणीं उतरां जावं दी मोहिमा बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देव आमचे बरोबर चलता, आमचे बरोबर घडये घडये आसा म्हणून हें घडये घडये तर आमी आमच्या मनांत हाडीत न्हयच रोजार कोत्ताना, पूण रोजार कोत्ताना केरीत भाशेन, तेन्ना आमी देवाच्या पावलांनी चलतले आनी आमकां खऱ्यांनीच देवाचो अनुभव जातलो. हो अनुभव जालो म्हणटकूच आमी दुसऱ्यांक गोवायकी दिवंक जाता. आनी कसली गोवायकी? जेजून ह्या शिसांक पाठयलें तें ताचे बरोबर आसलें. सांगलें, वचात सगळ्या घरांनी शांती दियात. एकूच उतर, शांती. जेजूचें जिवीत दुसऱ्यांक शांत करपाचें. ताचें देवपण न्हयच मिलाग्री केल्यो म्हणून, न्हयच तो बरे भाशेन उलयलो म्हणून, ताणें पातक्यांक, झगडटा तांकां, भायर आयलोल्यांक सगळ्यांक बोगले काडले, तांकां सगळ्यांक शांती दिली. आमच्या काळजान तर देव आसा. आमी जर देवाक अनुभवता, जशें जेरमियान, जशें पावलून, जशें भाग्यवान जुझेवाजान दुसऱ्यांक वचोन शांती दिली, तांकां समाधान दिलें, तें आमचें कार्य. सगळ्यांक घरांत पयलें, आमच्या पॅरिशांत, आमच्या शेजाऱ्यांक, सगळ्यांक, क्रिस्ती ओ क्रिस्ती सगळ्यांक आमी शांती दिवंक फावो, कारण देव आमचे थंय आसा अशें जेजून त्या ब्यास्तर लोकांक भाटयलें. जायते फावटी बरें करूंक पासून, इगोर्जेच्या कामांक पासून आमचे मदें कितल्यो फुटी आसतात. देवाचो अनुभव करून पासून, मिस करून पासून
आमचे मदें जायते फावटी फूट पडटा, शांती आसना. आयज भाग्यवंत जुझेवाज ह्या आमच्या दोरथरी श्रीलंकाक वचून लोकांक शांती आनी जेजूचो मोग दिलो. ताचें उदाहरण घेवन, ताचो नमुनो आमकां घेवन आमी आमच्या जिवितांत देवाक अनुभवुया. घडये घडये देवाचो उगडास आमी धरुया. त्रास आयले तेन्ना, झगडीं जातात तेन्ना देवाक उलो मारुया, विसरूं नाका. हें करूंक आमी आख्खो दीसभर आमच्या देवाचेर आमचें मन आसूंक फावो. आनी अशें केलें तर आमची गोवायकी फुडें वेतली. आमी व्हडलीं मिशनरां जावंक फावूंक ना. आमी हे पिलारचे मिशनर आसा, दूर पयस पयस गेल्ले आसा. सिस्टरी, फादर आमी मादर तेरेजाचे चिंताव, पूण जायत्यो सिस्टरी आनी फादर अशे गरिबांक काम करूंक जायते जाणां गेल्यांत. मादर तेरेजाच न्हय, ती व्हडली, पूण तिचेंच काम न्हय. आमी आमच्या घरांत देव आसा तर, मागणें आसा तर मोग आनी शांती हाडटली. हाका म्हणटा अनुभव करात देवाक, गोवायकी दियात दुसऱ्यांक. हें आमी करूंक भाग्यवंत जुझेवाजाचो आमी नमुनो घेवया आनी आमच्या जिवितांत आमी करूंक प्रयत्न करुया. सगळीं उबी रावन आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो, आंकवार मारयेंताय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यां आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी, आमच्या काळजाचे ओत्रेक आमी आतां देवा फुडें घालुया. आमचो जबाब जातलो, दोयाल बापा तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या पाप साहेबान, बिस्मानी, पाद्रिनी आनी मोतवाश्यांनी आपल्या खासगी तशेंच मुन्यारी जिवितांत जेजूचो कोळ आनी खाशेलो अनुभव घेवंक आनी होच अनुभव मोगान केल्ले सेवेंतल्यान दाखोळ जावंक आनी ताचें करूंक आपले पोरचेकूय ते सुफुर्ती जावचे म्हूण आनी अशें आपले जिवितांतल्यान जेजूक हाजीर करतल्या ताचे उर्बेवंत गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या सरकारी वडिलांनी पोरचेची सेवा करतना धर्मा विशीं कसलेच आडकोडी घालिना जावंक, पूण सगल्यांक आपलो धर्म पाळूंक आनी देवाक खोलायेन वळखूंक, अणभवूंक आनी हाचे गोंय जावंक सगल्यो सवलती आनी सोंपेपणां दिवंक मागतना आमच्या गोंयांत विधानसभा ह्यो जमच्यो आसा त्या वाचणुकेंतल्यान बरो आनी नितोल सरकार आमकां फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. भाग्यवंत जुझेवाज आमचे डायसूचे आस्काऱ्याची दोबाचीक परब आमी पाळटना ताचे मोजतीन आमच्या डायसीचेर भरपूर बाबाचो आशिर्वाद दिवंक आनी ह्या गवळीक वर्साचो विशय आमचेशी राव मनांत घडून जेजूकूच आमचे मोदें दवरून डायसीचो तरेकवार फुडल्यान येवजणाचो आनी पावलां पुस्कळ आत्मीक बरेपणान आनी सफळाय आमकां भावत्याक हाडूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक,
आमची काकलूत कोर. जुजे वाजाक 7 म्हूण परगोडटल्या ह्या वर्साक 8व्या फावटी ही दोबाचीक परब आमी पाळटाव. हो ओमार उगडास काडून बापाक सदांच दिनवाशी रावंक दायसीत आनी केरीत साकवाडे सांचुरीत चलतल्या साबार ओत्मीक कार्यावळी वरवीं तांचे देवासण सगल्याक चोडात वाडत वचून साकवाडे गांवचेर बेसवां पडची म्हूण तशेंच आमच्या गोंयच्या मानिवंत पाद्री आग्नेलाक बेगीच साताच्या वर्गांत भितर हाड म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. आमचे आखे पवित सोबेची बिस्पाची परिशोध जाची तयारी आमी गेल्ल्या ओतुंबरांत तावन सुरू केल्या, जी केरीत भाशेन पोरचेचेर लक्ष घालून येवजिल्ली आसा आनी 2023 ह्या वर्सा ती सोंपतली. ही लांबडीक म्हत्वाची यात्रा पवित आत्म्यान चलोवशी म्हूण आनी अशें पोरचेची सहकारा वरवीं ही परिशोध सुबा उत्मीक फोडा आमचे आखे पवित सोबेक फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. आख्या संवसारांत अंतरलेली साबार आमची भाव भयणां जांचे खातीर कोण मागतलो ना, अदीक करून कोवीड पिडेक लागून मरून गेल्यांक स्वर्गीक सूख दी म्हूण मागतना आयजूय ह्या पिडेक लागून कश्टतात तांकां फावो तो आदार आनी इलाज मेळूंक आनी आख्खो संवसार हे कोवीड पिडेंतलो मेकळो जावंक आनी हे पेस पिडेंतली आमकां सगल्यांक निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. हें आमी प्रार्थना जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बापा, नामचे लागी दिवू तुका उत्तम देणी, देखून आमी ही तुझी भुरगी आखी प्रितू करता वेदी, तिचेर तुका समोर पिता संसारातली सोरवावर सोसनी. मोगाळ बापा, घे तू मानून हेच आमगेले व्हडुणे पो. ताटान खालशी बिताव घालून तुका आमचे हेच हिणोर पो. मोगाळ बापा, घे तू मानून हेच आमगेले व्हडुणे पो. ताटान खालशी दिताव घालून तुका आमचे हेच हिणोर पो. भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. बो मोगाड बापा, सांत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानांक तुका आमी भेटयता त्या देण्यांचेर कोनवाडायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गींचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवंतपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर
तुमचे सवे आसूं तुमचेय सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताईं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजेवाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताच्या पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu, sorgani संसार बोल्यात तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत पातक्यांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट आमी परगोटुया सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी हे कालशी पियेता तितलेच फावटी तूं वैभवाय सोर आमी तुजें मरण परगोटा बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणींची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वींचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जिवंतपणांचो बोरवांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड पुडेवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता खेरीत भाशेन आमचे गोंयचे धर्म सोबे पासत आमी मागुया भाग्यवंत जुजेवाज आमचो पात्रोन अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुजे तिचे पोती सांगाती भाग्यवंत धर्मदुतां
आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर विशेष करून भाग्यवन जुझेवाज सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. देवाचो अनुभव एक विशेष करून खेरीत भाशेन जेजूची कूड घेतली म्हणटच आमकां जाता. थोडोच वेळ आमचे दोळे बंद करुया. देवाक घेवंक आमी तयारी करुया. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. स्वर्गीय जेवण तयार जालां. जेजूक आमच्या काळजान घेवचो शुभ वेळ हो. मानान आनी ल्हानविकायेन कोमुनियांव शेवूंक फुडें सरुया. कोमुनियांव घेवंक तुमी आसा थंयच रावची. दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां आसात जाल्यार कोमुनियांव घेवचो न्हय म्हूण विनयता. आमचे फुडारी दाखयता ती मानावळ सांबाळची म्हूण मागता. ह्या वेळार जायतीं आमचीं भावां भयणां एमीस आपल्या घरार रावून ओ खंय दुसऱ्या जाग्यार रावून आपल्या मोबायलाचेर ओ टीव्हीचेर एमीस पळयतात. पूण आमचे भशेन खुद माटवान रावून जेजूक शेवूंक तांकां हें भाग मेळना. देखूनच आमी तांचे चिंतून तांकांय आमचे बरोबर हांगा घेवन आमी धाकटे मागणें करता. तांकां एक आदार जावंक तांणी एक आत्मीक कोमुनियांव जेजू कडेन एकवटून घेवंक.
जोरी कुडीचे नोदरेन तांचे लागीं हें जायना ओत्मीक नोदरेन तरी पयस रावून जेजू कडेन ओत्म्यांचो एक वोट करून हें बाग तांकां फावो जावचें म्हूण आनी हें सुपल्लें मागणें जें हांव करूंक वेता तें हेच बाबतींत तांकां बऱ्याक पडचें म्हूण आमच्या आवंडे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेवन आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक नजो देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण जेजू हांव परातून मागतां आनी म्हज्या काळजांत आसलेलेच पोरी तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका कधीच दिवं नाका आमेन Moche masu kore khan sakun pole yak godsan karzak tumcha lagliata bagoyak mocha rokta ahamche kari otrekta Gesù tu caudeta, tu shiva poroitasa, tu cagiun coscisata, aham cecari otrecta, Gesù tu caudeta, tu shiva poroitasa, tu cagiun coscisata. Zokon Moshe maskata, rogot Moshe pieta, to Moshe soverauta, hauta chasangata, aham cecari sotrekta, Gesù tu caudeta, tu shivat poroitasa, tu cagiun coscisata, aham cecari sotrekta, Gesù tu caudeta, tu shivat poroitasa, tu cagiun coscisata.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, सांत जुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयचे दोबाजीक परबे दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बोड आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भोगताची देख घेवन आमच्या भाव भयणींचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मोगाळ म्हज्या भावां भयणीनो, केरीत भशेन म्हजें काळीज खुशाल जाता ह्या म्हज्या पाद्री भावांक पळयोवन. हे पाद्री भाव पिलारचे संस्थेचे आनी तांचे बरोबर सिमनारीस आयल्यात ते व्हडले सिमनारीचे मेजर सेमिनरी आनीक नॉविसीस. ही सदांच परंपरीक भेट ते आमकां करतात आनी म्हाका दुबाव ना, ते आमचे पासत मागतात, आमी तांचे पासत मागता. हें कांय बरें नातें आमी सदांच सांबाळटात तें म्हाका बरें दिसता आनी ह्या दिसाक आमी सदांच आशेवन रावता. आयज पासून हे मातशे गंभीर परिस्थितींत तरी आमचे मदें ते आयले म्हूण म्हाका चड अपुरबाय दिसली आनी ह्याच निमतान हांव सगल्यांक तांकां किरीत भाशेन तांच्या सर्व वडिलांक फादर सेबी मास्करेनस ओ सेबास्टियांव मास्करेनस हांकां दिनवासूंक सोदता, आर्गां दिवंक सोदता. ते आमचे मदें आयले म्हूण आनी बो करून ताणें आयज येजमानपण चलयलां. येजमात यादनीक मुखेल यादनीक तो आसलेलो आनी बरे भाशेन देवाचें उतोरूय ताणें परगटलां. आमकां समजता ते भाशेन ताणें आमकां ह्या देवाच्या उतराचो सार दिला. ह्या सगल्या पासत तुमकां हांव दिनवासतां आनी किरीत भाशेन तुमकां ही खुशालकायेची आनी कृपेन भरलेली भाग्यवंत जेवाजाची परब तुमकां आनी ह्या म्हज्या भावां भयणांक तुमकां सगल्यांक हांव आवडयतां. भाग्यवंत जेवाजाचे मजतीन आमचे जायतीं बेसांवां आनी कुरपा देवची म्हूण मागता. आनी तुमकां बो करून म्हज्या पिरालचे सोस्तीच्या म्हज्या पाद्री भावांक आनी सोस्तीकूच हें सदांच म्हजो एक आवंडो आनी आयज पासून बावडत्याच्या मागण्यांनी आमी तें मागलां. भाग्यवंत जेवाज म्हाका दिसता म्हाका दुबाव ना, आपल्या दुसऱ्या एकल्या गोंयच्या गांवा पासत मागतलोच. मान्यवंत आमचो पाद्री आग्नेल ताचे पासत तो मागता, दुबावूच ना. आनी हें मनान धरून सदांच हें वर्सावळीची एक मागणी आमी दवरता की आमच्या आग्नेल पुताक देवान बेगीनूच सांतांच्या वर्गान भितर काडचो आनी आनीक एक आमकां अभिमानान असलो पूत आमचे गोंयचो सांत म्हूण पवित्र सभेन परगट करचो म्हूण ही आमची सदांच आशा उत्तेली आनी जायसर उत्तेली आमी मागतले हांव ह्या देण्या पासत. हें सगलें सांगून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणून सोदतां. आतां एकूच मीस आमचें उरलां तें परबेचें मीस 5:30 वरांचेर आनी तें इंग्लीश भाशेन. देव बरें करूं. पिलारचे संस्थेच्या नांवान हांवूय गोंयच्या आर्चडियोसीसीक आनी केरीत भाशेन फादर मानुएलाक दिनवासतां. वर्साच्या वर्सा हे 4 वरांचे मीस आमकां पिलारच्या पाद्रींक दिलां कारण आमी एक मिस्योनार संस्था, 2 मिस्योनार संस्था ह्या गोंयांत ल्हान गोंयांत उपजल्ल्यो, एक पाजुजेवाजाची आनी एक पिलारची. हांव सुमार 53 वर्सां आदीं पिलार आयिल्लो ल्हान भुरगो कसो. तेन्नाच्यान म्हाका उगडास आसा आमी चलून तेन्ना फेरी आसताली चलून आमी ह्या 4 वरांच्या मिसाक येताले आनी वर्साच्या वर्सा आमचे सेमिनारिस्ट एक पिलग्रिमेज करून हांगा येतात. आतां ह्या 2 वर्सांक म्हणटू हें बरें जावंक ना, तुमकां सगल्यांक खबर आसा. तरी आसतना फादर तुका हें मीस आमकां दिता म्हणून आमी तुका चड आनी चड दिनवासता. कारण पाजुजेवाज एक व्हडलो मिस्योनार, ताच्याच पावलांनी चलूंक पिलारची संस्था चलता आनी आमकां एक व्हड भाग हें मीस हांगा करूंक. तुमच्या नांवान आमी गोंयच्या आर्चबिशपाकूय दिनवासता हो आमकां सहयोग मेळटा म्हणून तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. उबी रावया.
सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. क्रिस्ताचे गोवायकी जावंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोहिमेवोन जाल्या आमच्या भावा विनोयत्या तुझी मोसत पावोय. साक्षी दिवंक जेसू बापार पोसरो उर्बेन बोर आमकां जागोय. जुसे वासा आमच्या बाबा तुझे पासत आर्गा मोहिमा. बापाक जेसू पवित्र आत्म्याक आर्गा मोहिमा सासना सासना. जुसे वासा आमच्या बाबा तुझे पासत आर्गा मोहिमा. बापाक जेसू पवित्र आत्म्याक आर्गा मोहिमा सासना सासना.